साखळीचे नव्या हॉस्पिटलाची वाट लागल्या। हात धुतले जाल्यार नळाक उदक ना, टॉयलेटींची दशा जाल्या। परिस्थिती इतली बाबत की बायलांक दादल्यांचे टॉयलेट वचचे पडटा। वेटिंग रूमात फॅन नी लायट सुद्धा ना। विजिटिंग कमिटी फक्त नावांक विचारल्यार हॉस्पिटलाचो हेड ऑफिसर म्हणटा सगळ्यो गजाली खंय रोखड्योच जाग्यार पडटल्यो। देवेंद्र गावकाराचो रिपोर्ट। साखळेचे हे सरकारी हॉस्पिटल सुरू जाल्यार 3-4 वर्सांत जातली। भायल्यान बिल्डिंग दिसपाक फक्त मोठी, भितर परिस्थिती दळिद्री, लायट उदक टॉयलेटी धरून एकान एक गजालीची दशा पळोवपाची ना। पेशंट तसेच तातून दीस काडटात। फॅन चलना एक सुद्धा हांगा फूल काळोख आसता रातचो, जळारी इतले त्रास करता। हो फॅन एक चलना, हो कट्टनाची परिस्थिती पळय, एका कुठे हात लावन भितर शॉक येवंक शकता। हांगासर फूल काळोख आसता। उदीक एक समज रातचे बाबा उदीक जाय म्हणून हें लॉक जाला, उदकाचो थेंब ना। हो येदो व्हडलो इतले पयशांचो खर्च हांगा, उदकाचो एक थेंब ना। परिस्थिती अशी आहा की हांगा समज रातचो पेशंट हांगा रावलो, सकाळी उठून हांगा तोंड धुवलेचो जाल्यार उदकाचो खंय थेंब ना। आनी हितून पळय हितून कितें जालां तें पळय, हेका उदक ना। प्लस जेंट्स आमी थंय टॉयलेट करतात तितून सुद्दां उदीक कांय ना। हितून परिस्थिती पळय, हितून त्या उदक कशें भरलें आनी कितें तें पळय। एक हें सारकें ना, हें मोडल्यार सामकें हेजी हेंच ना। त्या शिवाय हो टॉयलेट आसा, जेंट्साचो टॉयलेट, हितून हें केल्या उपरांत तुका उदीक घातला ना, हेका उदीक ना। जेंट्साचे टॉयलेटीन लेडीज वयता, अक्षरशः इतली लज दिसता, स्वताक कमीपण दिसता। तुमकां खबर आसतली डिलिव्हरी जाल्ली मनशाक कशे कपडे घालूंक वयता ती, आनी त्या भितर आमी जेंट्स वयता, कशें जातालें आसल्यानी। कमतरता ही जनतेक लागून, आमकां लागून, लोकांक लागून कितें कमी आहा हें तुमी तर सोदना। जाल्यार विजिटींग कमिटी कित्याक लागून हें म्हाका कळना। हांगा स्टाफ बी आहा न्हू बाकीचे पण सगळें करपाक, विजिटींग कमिटी फक्त नांवां तुमची जाय हांगा, कित्याक लागून ती। आतां ते विश्वंभर चेअरमॅन म्हणा, कितले फावटी तेंच्यानी हांगा येवन पळयलें आसतलें ही परिस्थिती। 6 म्हयन्या पयलीं हांव जेन्ना सांगतालो हेका, ते मेरेन आयज पर्यंत तीच परिस्थिती। विचारल्यार हॉस्पिटलाचो मुख्य अधिकारी कितें उलयता ते आयकात। फिमेल टॉयलेट सारकी केल्ली परत ब्लॉक जाले। आमकां प्लंबर येता तो हालींच आठवड्याक एकदांच येता, आनी ताका सांगलेलें आसा, पूण ताजे कडेन तें सगळें जायना। मेंटेनन्स असो कांय ना आमकां। PWD दिला, JSIDCन बंद केल्लो आसा। ते आतां 1 तारखेक दिता म्हणून सांगला, ते दिले की मागीर तांकां परत आमी कॉरस्पॉन्डन्स करूं शकता। रिगार्डींग फॅन बीन म्हणटा पळयता कितें खंय करपा जालें। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गावकार। गोंय स्वतंत्र जावन 54 वर्सांनी सांग्यार कडेलात लायट पावली। 5 घरां आशिल्ल्या कडेलाची लोकसंख्या 25 ते 30। वाड्यार वतले जाल्यार रस्तोय ना। लोक चलत व्हाळ न्हंय पालत्यो घालून घरा येतात। अशेंच हाल काडीत गांवची भुरगीं शिकूंक 9 किलोमीटर पयस वतात। इतल्यो सगळ्यो गजाली नासतना एक लायट पावली म्हणल्यार वाड्यावेल्या कडेलकारांच्या संवसारात एक आशेचें किरण। हे जेन्ना म्हाका कळ्ळें की फक्त 15 लाखाचो एस्टिमेट बारीक, काम सोपयलां आमच्या इंजिनियरांनी वालोर तांकां की 15 दिसांनी सोपयलें। आनी ज्या भागांत असले 4-5 कामां केला, प्रत्येक आमदारान कोणा कडेन केला ताणें सांगल्या उपरांत हे काम प्रायोरिटीचेर घेवचें, कारण लायट आनी लायटीचें महत्व कितें हें म्हाका खबर आहा। पण ह्या लोकांचें एक अभिनंदन करून दिसता की हांगा कांयच वेवस्था ना म्हणून हे सगळे गांव सोडून ते खंय पळोवन गेले ना। ह्या गांवां भितर दवरले आनी गांवां भितर आमकां वेवस्था जाय म्हणून आपल्या अधिकारान तांणी मांडले। निदान लायट तरी पावली एकदाची म्हूण लोकांक तातूंतले तातूंत सुशेग। आतां इतली वर्सां जालीं आमी काळखां आसलेले, आयज उजवाडा पडल्या आमी, आनी खरें आमी उमेदीन आसा। आयज फक्त लायटी लागून आनी एक फुलां लागून प्रॉब्लेम आसलेलो। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक। राती उसगांवां नेस्ले फॅक्टरी लागसार मोटारसायकल आनी व्हॅनी मदीं जाल्ल्या एक्सिडंटान एकलो आगताक गेलो तो मिलिंद सुभाष नायक। 26 वर्साचो मिलिंद उसगांवां धाटवाड्यार रावपी। कर्नाटकाच्या व्हॅनीन रॉंग सायडीन मिलिंदाच्या मोटारसायकलीक धक्को दिलो। व्हॅनींतल्या 4 जाणांक मातसो माल लागला। आयतारा सांजे मेरेन कोणाकूच अटक करूंक नाशिल्ली। घेवया एक विराम।